नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। आपल्याच चल्याचो खून करून बंगळुराक वचपाक भायर सरिल्ल्या आवयक पुलिशेन केली अटक। घोवाकडेन बरे संबंद नाशिल्ल्यान केलो चल्याचो खून। सूचना सेटाची पुलीस चौकशे वेळार कबुली। ऊस उत्पादक शेतकारांनी आंदोलन घेतले फाटी। संजीवनी कारखानो फुडल्या वर्सा सुरू करपाचे खंय मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन। विरोधकांच्या एकीचेर प्रश्नचिन्ह। विधानसभेत एक मात विधानसभेच्या भायर एकजूट आसा काय ना। मये गांवांतल्यान मिना खणीची येरादारी नाका म्हणीत थळावे आक्रमक। मिनाच्या येरादारीक विरोध करीत रस्त्यार आडयले ट्रक। पाद्रीबाण नेसाय हांगा खून करून पळ काडपी खुनीक मायणा पुलिशेन 3 वरां भितर धरलो। मालमत्तेच्या वादावेल्यान जालो खून, पुलिसांची माहिती। हांवें धनगर समाजाक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो म्हणूकूच ना। बाबू कवळेकार राजकी सुवार्थाक लागून म्हज्या उलोवपा वेल्यान धनगर समाजाची दिशाभूल करून राजकारण करता, म्हणटा आमदार एल्टन। आता खबरो विस्तारांत। उच्च शिक्षीत आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचना सेठ ह्या बायलेन आपल्याच पुताचो खून करून काटो काडलो। तिचे आनी घोवाचे संबंद बरे नाशिल्ल्यान खून केल्ल्याची कबुली तिणे पुलिशेक चौकशे वेळार दिला। जाल्यार पुताची कूड बॅगान भरून बंगळुराक वचपाक भायर सरिल्ल्या सूचनाक पुलिशेन कर्नाटकांत चित्रदुर्ग वाठारांत अटक केली। जाल्यार म्हापसा जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान सूचनाक 6 दिसांची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। आपल्याच चल्याक जिवो मारून ताची कूड बॅगेत घेऊन वचपी सूचना सेठ ह्या बायलेक पुलिशेन धरली। मूळ बंगालची मात बंगळुरात राबितो करपी उच्च शिक्षीत आणि पेशान स्टार्टअपाची सीईओ आशिल्ल्या सूचनान गोंयांत येवन कांदोळे शिकेरे एका हॉटेलात रूम बूक केलो। ते उपरांत तिणे हो खून केला अशें पुलिशेच्या प्राथमीक तपासात स्पष्ट जाला। घटनाक्रम असो। 6 जानेराक सूचना सेठ ही उत्तर गोंयांत कांदोळे शिकेरेच्या हॉटेलात आपल्या चल्या सयत रावपाक आयली। 7 जानेराक चल्याचो खून करून मध्यान राती ताची कूड घेवन टॅक्सींतल्यान बंगळुराक वचपाक सल्ली भायर। फ्लायटीन वचपाक न्हयकार, हॉटेलाकडे केली गाडयेची मागणी। 8 जानेराक हॉटेलाच्या रुमान रक्ताचे दाग दिसतकच हॉटेल मॅनेजरान केले कळंगूट पुलिशेक कळीत। कळंगूट पुलिशेन बायलेकडेन फोनार चल्याची विचारपूस केल्यार चल्याक मडगांवा इश्टाकडे रावपाक धाडला अशी मारली फट। पुलिशेन ड्रायव्हराक शिताफीन आत्मविश्वासान घेवन गाडी लागच्या पुलीस स्टेशनाकडे सांगली वळोवंक। सूचना सेठ हिका कर्नाटकाच्या चित्रदुर्ग पुलिसांन केली अटक। आपले आणि घोवाचे संबंध बरे नाशिल्ल्यान आपल्याच पुताचो काडलो काटो। चौकशी वेळार पुलिसांक दिली सूचनान कबुली। सूचना एका खाजगी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स स्टार्टअपाची सीईओ। घोव इंडोनेशियात आसता कामाक। फुडलो तपास सुरू। 6 तारीख को कैंडोलिम एरिया में सर्विस अपार्टमेंट सोल बनियान होटल, वहाँ पे एक औरत अपनी 4 साल के बच्चे के साथ चेक इन किया। बुकिंग एयरबीएनबी के थ्रू था। उसके बाद 7 और 8 तारीख के इंटरवेनिंग नाइट में वो लेडी ने चेकआउट के लिए डिमांड किया और उन्होंने होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु।
तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ़्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा, टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगूट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा, तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला, ड्राइवर से बात की, ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इंफॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज़ टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। द एक्यूज्ड इज एक्चुअली सूचना से बच्चे बॉय और उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होटल में दिया था वहाँ से इनका एड्रेस बेंगलोर पता चला। तो इनिशियल इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बोला कि ये बेंगलुरु में सेटल्ड है। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल एंड शी इज़ मैरिड टू ए केरलाइट। शी इज़ वर्किंग एज CEO of an AI company, artificial intelligence company, which requires further verification. But prima facie जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज़ नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वॉज वेरी अनहॅपी। वर्षा आश्वेकर आणि स्नेहा हसोटीकरासहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री दोदो प्रमोद सावंत हांच्या आश्वासनाचेर ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांनी आंदोलन फाटी घेतले। मंगळारा ऊस उत्पादक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेल्ले। मुख्यमंत्र्यान फुडल्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू जातलो अशें सांगलां म्हूण ऊसकार सांगतात। मंगळारा सकाळी ऊस उत्पादक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळून आयले उपरांत आंदोलन फाटी घेतले। फुडल्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलां अशें ऊसकार सांगतात। फॅक्टरी चालू जावची ह्या खातीर आमी धरणां धरलेली आझाद मैदानाचेर। काल आमी येयले हांगासर राती रावले आनी आयज आमकां सीएमान सीएम आमचे प्रमोद सावंत सर हेणी आमकां आपूण व्हरोन आमकां 15 जाणांची आमची टीम आसली तांकां आपूण व्हरोन तेन्ना आमचे प्रश्न आज सोडयल्लो आहा। ही फॅक्टरी आपूण चालू करता म्हटल्या
24-25 येता आपण फॅक्टरी चालू करता पीपी तत्वाचेर आनी रोखडो टेंडर प्रोसेसींग चालू करता म्हटलां. फाल्यांच्यान आमकां ऊस लावपाक स्टार्ट करा म्हटलां. आमकां जे लोन लागता आमकां तेंचे फॅक्टरीचे सर्टिफिकेट लागता ती सर्टिफिकेट सुद्दां आमकां फाल्यांच्यान दिवपाक स्टार्ट जातली अशें म्हणून सांगलें. तुमी नेटान ऊस लाया अशें म्हणून सांगलेलें आसा. त्यामुळे आज जे टेंडर करपा खातीर जे फ्लो केला तें जर व्यवस्थीत जर इम्प्लिमेंटेशना येयलें ना आमकां भायणाक आनी भावांक गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेच्या सगळ्या जाळवणदारांक सगळ्या बुजवंतांक आमकां सतत जागृत रावचें. रातचे एक जागरणान सोंपोवनय जागराय रावया आनी हें जातलेंच हें करून घेवपाचे खातीर आमची जागरूकता ती सदांकाळ मुखार व्हरपाचें हावेस दवरून आनी तसो प्लॅन दवरून आमी मुखार वावरया. कितके दिसान म्हटला सियामान फॅक्टरी स्टार्ट करता म्हणून फुडल्या सिजनाक टेंडर प्रोसेस कितके दिसान करता म्हटलं. फर्स्ट ऑफ ऑल RFQ जो पळय आसा रिक्वेस्ट फॉर बिडिंग कोटेशन तो प्रोसेस म्हणजे टेंडराचो एक पयलो प्रोसेस आसा तो ऑलरेडी आयज नोटिफिकेशन तुम्ही आता फाटी घेता आयज प्रोटेस्ट घेतला. येस येस. सोमारा आझाद मैदानार बशिल्ल्या ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांचे हाल पळयात. पुराय रात हे शेतकार आझाद मैदानार रावले. विरोधकांनी येऊन ह्या शेतकऱ्यांक तेंको दिलो. सरकारान जर आता ह्या शेतकऱ्यांचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार अधिवेशनात हो प्रश्न मांडटले अशें विरोधकांनी शेतकऱ्यांक उतर दिलें. दिसता सरकारान शेतकऱ्यांक अशे त्रास करचे न्ही आनी खंय तरी जी म्हाका दिसता कित्याक मागीर जेन्ना आतां जस्ट येता आसतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन उलयलो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की तो मुख्यमंत्र्या कडेन येदो लेट नायट उलयला आनी मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिला की फाल्यां आपूण डेलिगेशन आपयलां आनी तांचे कितें मागण्यो आसा दीस वी वील ट्राय टू डिस्कस आनी जें अधिवेशन येता त्या अधिवेशनान अवश्य समज तांचो प्रश्न जर सुटना जाल्यार त्या अधिवेशनान आमी तो प्रश्न थंय मांडटले. एक्चुअली ती बायलो येयल्ली आसा आनी ती बायलां जेन्ना इतल्या पयसच्यान हांगा येयल्या परत ती वयतली फाल्यां जेन्ना मुवमेंट जेन्ना तूं हांगांतल्यान भायर सरता तेन्ना तो मुवमेंट खंय तरी कमी पडटा तेन्ना जाल्यार मायल्ड जाता वीक जाता. सो आतां हो मुवमेंट जो तेंच्यान धरलेलो आसा तो असोच चालू उरपाक जाय. आमच्या सायडींच्यान आमी सपोर्ट करतलेच जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जी आयज गोंयकाराची जी विटंबना हो सरकार करता हिंदुत्वाच्या नांवान आयज हिंदूंकूच रस्त्याचेर हाडून दवरता जाल्यार हे एक विचार करपाची गरज आसा. आनी आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक इतलेंच सांगपाक शकता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून तुमचे जे डिसिजन आसा आमकां तरी एकदम बरोबर दिसलें. कित्याक हांगांतल्यान जेन्ना तुमी वयतले तेन्ना कितें तरी कॉन्क्रीट घेवनूच वचपाक जाय. तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें गेल्या त्या विधानसभेन हो जो शेतकारांचो विशय आसा संजीवनी साखर कारखानो हो विशय हांवें दामून धरलेलो आनी तो विशय घेतलो आनी थंयच जेन्ना विशय घेतला तेन्ना इंटरप्ट करपाचे खूब प्रयास जाले. आयज तुमी पळयता आसतले परिस्थिती कितें आसा ती आनी त्या जेन्ना BJPचेच थोडे हे आसा आमदार आसा ते इंटरप्शन करपाक सोदले आमी तांकां पळयतले हे करतले ते करतले खुबशे आश्वासनां थंय जालीं. मुख्यमंत्र्यानूय आश्वासन दिलें की आपूण कितें आसा तें सूक्ष्म लायतलो आनी ते तांकां न्याय मेळोवन दितलो म्हणून. आतां तुमी पळयता आसतले जाली ते गजाल त्या एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन जाली. आतां फुडली एसेंब्ली पावत येयली 2 तारखेक आमची फुडली एसेंब्ली आसा. पूण अजून पर्यंत हे जे शेतकार आसा ते बेश्टे हांगा येवंक ना. ते 4 दीस थंय बसले आनी आयज आझाद मैदानाचेर कित्याक थंय तांकां न्याय मेळोंक ना म्हणून आयज खंय ना खंय तांकां आझाद मैदानाचेर येवचें पडलें. आनी आझाद मैदानाचेर येयल्या नंतर वचून अजून पर्यंत हो जो हिटलरशाही सरकार आसा हो जो सालाजार रूल सरकार आसा हांकां अजून पर्यंत कांयच पडलेलें ना. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो हे खातीर दीस रात एक करून खर आंदोलन केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भाजपा आड एकठांय लढो दिवपाक भारतभरच्या सगळ्या विरोधी पक्षांक बरोबर हाडपाक इंडिया आघाडी म्हणटा ती काँग्रेसीन तयार केल्ली एक माची. लोकसभा वेंचणूक दारार पावल्या आनी फक्त चर्चा चालू आसा. सीट वांटपा बद्दल अजून कांय स्पश्टीकरण ना. गोंयांतूय इंडिया आघाडीची गत पळोवपा सारखी आसा. काँग्रेसी बरोबर आम आदमी पार्टी, गोवा फॉरवर्ड आनी RG ह्या पक्षाचे आमदार विरोधान आसा. हे आमदार फक्त विधानसभेंतूच एकठांय रावतात पूण विधानसभे भायर कितें आयकात तांच्यो जापो. Regards to, he is an alliance partner of ours. Okay, he currently, as the press conference today was regarding opposition members. On parliamentary election also, it makes sense that we don't divide ourselves. You also agree. Everyone wants us to divide. That we should not be divided. So I only pray to God that better sense prevails within all of us, that we don't divide ourselves. India alliance is a work in progress. It's a work in progress. So you are there. It's a work in progress. We don't know where it will go.
It has started. The work has begun. पण तुमका बा केन्ना कन्सल्ट बा करता Time येऊन आले अजून. अजूनही Maybe you are reading the newspapers. No, I have been What is the progress of this India Alliance? So it's begun. I am not anybody to speak on behalf of the India Alliance. Okay. I cannot speak. No, I'm talking as far as his party is concerned. My party will not contest Lok Sabha elections. This is my Oh, perspective. that's all. We have not decided that way formally, but I am of the opinion that we should not be spoilers. So, This is my stand. to be a part of. So now, what we have to do is see one step at a time. The discussions of India Alliance is still happening. As I have mentioned clearly, we have got in the north a face ready, in the south a face ready. When India Alliance happened, whichever seat is being given, we have one person who is going to be there. Whenever India Alliance decides की we seat sharing जे जातले, नॉर्था जातले, साउथा जातले, मुझ शहर जातले, त्या प्रमाणे आमके एक face ready हा. And we are ready to put up that face anytime whenever the India Alliance tells us. Depends on the discussion of India Alliance. But one thing is sure, we are not going to fight. 5 जाण 6 जाण एक तिकेटीक झगडपाक आम आदमी पार्टीन कोण तसं ना. सो वेन इंडिया एलायन्स डिसाइड्स की म्हणजे जर एक सीट शेअर जातले गोंयांत जावचें ना ते डिसिजनाचे आमी वयतले. आमचे पार्टी डिसिजन आसा. पार्टी डिसिजन हेच्या पयलीं तुमकां सांगलां आनी क्लियर कट सांगलां. तुवें तरी खुबशे क्वेश्चनूय केल्ले आमकां. आतांय तूं करता, फुडेंय करतलो. बट तो डिसिजन आसा तो हेच्या पयलीं सांगलेलो आसा आनी क्लियर केल्लो. मये गांवांतल्या रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारी नाका अशी भुमिका घेत थळाव्यांनी देवून केळबाय वाडो रस्त्यार मिनाची येरादारी करपी ट्रक आडयले. आमकां गांवांतल्यान मिनाची येरादारी नाका अशी शिटकावणी मयेकारांनी दिल्या. जेन्ना हो रोड ट्रकांक सगल्यांक हे मायनिंग ट्रकांक सगल्यांक हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे दोन बरोबर आणि ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी आतां हे केलां तांकां जेटी चौगुल्याक दिल्लेली आहा. आमचे पयरातूं सिकेरे ही जेटी तांकां दिल्लेली आहा आनी ह्यो ह्यावटेन ट्रान्सपोर्ट वाडटा म्हणजे आमकां सगळ्या गांवांकूय धोको आहा, सगल्याकूच धोको आहा. आतां एक आमी गाडी पळयली सारकी ओपन आहा आनी यंदा फाल्यां आमच्या भुरग्यांक लोकांक कितें पब्लिकांक जालें जाल्यार कोणच जबाबदार हेचेर रावचो ना. तुजो आमदार येवचो ना, मंत्री येवचो ना, कोणच येवचो ना. तेन्ना आमी रिक्वेस्ट आहा ताका त्या हेतून ताका व्हरोन न्ही खंय पयरातूं सिकेरे हो म्हाल व्हरोन न्ही. हांगासून हो ट्रान्सपोर्ट आमकां नाका, आमच्या गांवांतल्यांकूय नाका. कित्याक तर आमचे भुरगे इस्कॉलाक वयता आनी खंय वयता कितें घडोंक शकता. तेन्ना हे मायनींग एरिया ओपन ना, रोड तांकां भायरसून दिल्लो आहा. तेन्ना हे मायनवाले अशेंच करता. कितें करता आमकां फटयता. एके वाटेन शेतकऱ्यांक पयशे ना, हे आतां शेतकऱ्यांक तांकां पयशे दिवचे पडटा पूण ते अशें ह्यावटेसून हाडटा, कुसून तरी बायपास करता. आनी एक म्हाजी रिक्वेस्ट आहा आनी सरकारा कडेन ह्या रिक्वेस्ट आहा, हो जो ट्रान्सपोर्ट ह्यावटेसून व्हरता तो त्यांनी जेटीन व्हरचो. तरी आसतना ते एअरपोर्ट हाडटा तांकां तेंच्यांनी हेतून दिल्लेले आसा अल्टिट्यूड आसा त्यांनी फॉलो करचो. ह्या रुटान त्यांनी व्हरचें न्हू. हांगासर डॅन्स पॉप्युलेशन आसा म्हणून व्हरून आमकां तांकां एलाव ना. ते सारकें बरयल्लें आसा तरी आसतना ते हांगासून व्हरतात इल्लिगली. पण हेची आतां हायकोर्टान जी स्टे हाडल्या ती केन्ना हाडलेली? मार्च एप्रील 2022 ऑलमोस्ट आता 1 इयर जालें. त्याच्या उपरांत ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलें. आमकां विचारलें आमी पंचायत म्हणटा आमी एनओसी तुका दिवंक ना व्हरपाक. तरी आसतना ते इल्लिगली व्हरता. मग त्याच्या उपरांत एप्रील 2022 उपरांत ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलें. ताजें चालू केलां. मये गावात परत एक फावट मिनाचे येरादारीचो प्रश्न तापला. गावांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशें म्हणत मयेचे लोक रस्त्यार देंवल्यात. आयज मंगळारा सकाळी मयेच्या लोकांनी रस्त्यार देऊन मयेच्यान जावपी मिनाची येरादारी आडावन दिली. 1.5 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 2022 ह्या वर्साच्या मार्च म्हयन्यात मये गांवांत मिनाचे येरादारीचो प्रश्न तापिल्लो. गांवांतल्यान मिनाची येरादारी नाकाच अशी म्हणत लोक रस्त्यार देंविल्ले. 3-4 फावटी लोकांनी आंदोलनय केल्लें. ताच्या उपरांत पुलिसांनी कांय थळाव्या लोकांक अटकय केली. उपरांत थळाव्या लोकांनी हायकोर्टात धांव घेतिल्ली. लोकांचे म्हणणें आयकून घेतले उपरांत हायकोर्टान गांवांतल्यान येरादारी मिनाची येरादारी करपाक स्टे हाडिल्ली. ताचे उपरांत मिनाची येरादारी बंद आसली. मात काल सोमारच्यान परत पयराच्यान
मयी गावांतल्यान मिनाची येरादारी सुरू जाल्या. हे येरादारी थळाव्या लोकांचो खरो विरोध आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मयीच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पाद्रीबाट नेसाय हांगा आयतारा फ्लोरेना फर्नांडीस हिका सुरत ओपून जिवे मारपी मारियो ऑलिव्हेरा हाका मायणा कुट्टरी पुलिशेन 3 वरां भितर अटक केला. मालमत्तेच्या वादावेल्यान हो खून जाल्ल्याचे पुलिशेन म्हणला. सुरत ओपून पळ काडिल्लो मारियोन फ्लोरेना सुरत ओपून जाल्यार जुबेन ऑलिव्हेरो हाका गंभीर दुखापत करून पळ काडिल्लो. हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. राती आमकां मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन सांज सुद्धा आरिया हिंगा आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मर्डर जाला म्हणून. आनीक अकॉर्डिंगली आमची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळे फुडें आमचो मायना कुट्टरी PI अरुण देसाय आनी तेजे स्टाफ बीन हे गेले तेन्ना तांकां कळ्ळें की एक फ्लोरिना फर्नांडीस म्हणून ही ऑलमोस्ट 55 इयर्स ओल्ड हेजी तेज्याच पुतण्यान तेज्या देराच्या चेड्यान तेजें नांव आसा मारियो ऑलिव्हेरा यांनी तेगी नायफ घेवन तेज्या स्टॅबिंग करून तेजी मर्डर केली म्हणून. आनीक मागीर आमी सगळे आमचे PI सगळी फॉर्मेलिटी केली आनी मागीर आमी तेका हें करून तेका आमी 21 हो आमचो मारियो ऑलिव्हेरा हेका आमी अरेस्ट केलो. पाद्रीबाट नेसाय हांगा काल राती जाल्ल्या एका प्रकरणात फ्लोरेंटिनो फर्नांडीस ह्या बायलेचो चाकू हल्ल्यान खून केलो गेलो. ह्या खुना खातीर मारियो ऑलिव्हेरा हाका मायणा कुट्टरी पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फ्लोरेंटिना आनी मारियो हाचे भितर मालमत्तेच्या वादावयल्यान बाचाबाची जाली. त्या बाचाबाची भितरच मारियो तिचे चाकवान हल्लो केलो आनी हो हल्लो हाडपाक गेल्ले कडेन जुबेन ऑलिव्हेरा होय जखमी जालो. हो चाकू हल्लो जातकीर मारियोन थंयच्यान पळ काडली आनीक ताचे नंतर जेन्ना फ्लोरेंटिना आनी जुबेना हांकां जिल्हा रुग्णालयाक उपचारा खातीर व्हेले. उपचारा खातीर व्हरता तेन्ना जेन्ना जिल्हा रुग्णालयाक ही दोगांय जाणां पावली तेन्ना दोतोरांनी फ्लोरेंटिना हाका मृत घोशीत केले. मायणा कुट्टरी पुलिसांनी रोखडोच खुनाचो गुन्हो नोंद केलो आनी तपासाची सुत्रां हालयली. तांचे टिमीन 3 वरां भितर मारियो ऑलिव्हेरा हाका अटक केली. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान गौरव वर्धनेकार. आपणे धनगर समाजाक बोकड्यो आनी मेंढऱ्यो म्हणले ना. अनुसूचित जमातीच्या त्या कार्यावळींत आपणे फकत मेंढऱ्यां मदीं कोलो येवन कसो तांकां खाता ताची काणी सांगिल्ली आनी तातूंतल्यान सादूर रावपाची तांकां चत्राय दिल्ली अशें स्पश्टीकरण केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिला. बाबू कवळेकार राजकीय हेतान आपल्या विधानाच्या अर्थाचो अनर्थ करून धनगर समाजाची दिशाभूल करता. आपणे धनगर समाजाक कितें म्हणलां जाल्यार बाबून तें स्पश्ट करचें अशें एल्टनान म्हणलां. शेनवारा अनुसूचित जमातीच्या एका कार्यावळींत एल्टन डिकॉस्टान केल्ल्या विधानावेल्यान सध्या वाद तयार जाला. फाटल्या दिसा आमगे एक म्हणणी आहा म्हणजे मेंढऱ्यामध्ये एक कोलो घुसता आनी जाता आतां हाचे फाटीं 1-2-3 दिसां भितर आमी कितें वस्त आयकिल्या की आमच्या मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे तुमच्या आमी ST भावामध्ये आनी कोण तरी भितर घुसपाक सोदता. बट हांव तुमकां सांगता तुम चतूर रावपाक गरज आहा की तुमचे मदें दुसरो कोणी घुसोन हे फायदो जो तुमकां मेळटा वो तिसरे मनशाक मेळपाक जायना. म्हाका दिसता तुमचो तो व्हिडिओ मुगे तर चोयलो सारकोची तरी व्हिडिओ चोयलो जाल्यार हांवें खंयच्याय कम्युनिटीचेर खंयच्याय समाजाचेर खंयच्याय भावांचेर हांव उलयलां पण टिकाय मारला. हांवें एक स्टोरी जी आहा फॉक्स अँड द शीप म्हणून ही स्टोरी बद्दल उलयलां. तितून कितें आसता मेंढऱ्या मध्ये म्हणजे शिपा मध्ये एक कॉल भितर स्वता आनी तो तांकां खावपाक वता. हांवें तो एग्जाम्पल दिन हांवें तांकां सांगलां तुमी सादूर रावपाक जाय म्हणून. हांवें खंयच्या धनगर भावाचेर उलयलां खंयच्या कम्युनिटी म्हणटे जातीचेर समाजाचेर तुमकां व्हिडिओचेर हूंय दाखय हांव खंयच्या कोणा भावांचेर उलयलां म्हणून. आतां थोडे जाण राजकारण्याक की तांकां एक सदां तितली वर्स कोण येयलो हांवें म्हणटा तांकां तें हॅबीट जाला ती एका वस्त हूंय येवन पावोवपाक. ही तेमी आतां ही वस्त ऑन आमगे धनगर भावांक चाळोवन घेयली की हांव तेंचेर रोयल म्हणटा. तेमी म्हाका एक उतर सांगचें हांवें धनगर म्हणून वो आमगे गवळी बाब म्हणून वो खंयचे समाज म्हणून उलयले जाल्यार म्हाका एक तरी ताणें एक सांगचें स्टेटमेंट अमगे वर्ड दाखयचो तेन्ना म्हाका ते कितें सांगता तें आयकोता. बट तुका जाय ते भशेन इंटरप्रेट करून बाबा तूं तरी समज तरी त्या दुसरो तरी अर्थ काडा जाल्यार हितून मुजगून येवना. वो तेणें चोवपाचो आनी तेणें कितें हांव मुद्दम सांगता धनगर भावांक आमगेल्या जे आमगेले भाव आहाय तांकां हे मनीस फकत तुमकां उजार कोताय
इतली वर्सां तूं माय म्हणटा खबर नासली तूं आमगे बारशें वच रात म्हाका जाय जाण आमगे बारशें धंगरमान फोन केलो आमदार कितें जालें काय म्हूण आम सगळे तुजे बरो आहाय म्हूण अरे इतली वर्सां 20-22 वर्सांनी तांकां एक रोस्त सादें रोस्त दिवपा जालें नाय मनशा कडेन आनी आजून समाजाचे उलयता तो आतां आपणा फायद्या जाय म्हूण तेंच तो आदार घेता आदार घेवपाचो समाजाचेर कम्युनिटीचेर फूट घालपाक ना बट खंयचें हुंय येवन लावपाक हे योग्य न्हू आनी हांवें हुंय कोणें समाजाचेर खंयच्याय कम्युनिटीचेर हांव उलयलां जाल्यार म्हाका दाखोवचें गोंय येरादारी खात्यान अजूनय आपली थकबाकी वसूल करूंक ना ही थकबाकी 3000 कोटी परस चड आसा आनी सरकारांतले क्रॉनी कॅपिटलिस्ट हातूंत सामील आसात हो व्हडलो घोटाळो जावन आसा असो आरोप करीत काँग्रेसीन येरादारी संचालक परिमल अभिषेकाक घेराव घालो येरादारी सेज आणि कोळशाच्या येरादारावेलो ग्रीन सेज अजूनय सरकारान वसूल करूंक ना म्हणून काँग्रेसीन येरादारी संचालक परिमल अभिषेकाक घेराव घातलो पूण मिडिया फुड्यान काँग्रेसीक जाप दिवपाक संचालकान मनाय केली देखून काँग्रेसीचे कार्यकर्ते खुबळ्ळे ह्या सेजाची किंमत आनी जूर धरून 3000 कोटी परस चड रक्कम जाता सरकार बारीक मनशांक तलावा मारता पूण अदानी आनी जिंदलाच्या कोळशाच्या सेजाचेर उदक सोडटा येरादारी मंत्री माविन गुदिनोय हातूंत सामील आसा आनी ताणें हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान केल्या ट्रान्सपोर्ट सेस जवळपास 550 करोड रुपया या सरकारान वसूल करूंक ना ग्रीन सेस जवळपास 2000 कोटी रुपया या सरकारान वसूल करूंक ना हांव सगळ्या गोंयकारा कडेन मागता की आयच्यान हे जर तुमकां कसली चलनां जर दियत चलनां बंद नाका तुम्ही सांगा पयलीं पळय ह्या चोरांनी पळय पयशे पळय भरूंक ना हजारांनी कोटी रुपया ते पयलीं रिकवर करात आनी मागीर आमी चलनां भरतले म्हूण सांगात सगळ्या गोंयकारा कडेन अपील करता बाबडो मोटरसायकल घेवन वता आसतलो गाडी घेवन वता आसतलो रिक्षा घेवन वता आसतलो टाटा गॅस घेवन वता आसतलो टेम्पो घेवन वता कोणच चलनां फारीक करनाकात ह्या डिपार्टमेंटान दिल्ली चलनां कोणूच फारीक करनाकात पळोवया पयलीं हे गोंयकारा पासत हे सरकार आसा काय हे क्रॉनी कॅपिटलिस्ट पासत आसा देन इट वील प्रूव की दीस गव्हर्नमेंट इज एक्चुअली फॉर द गोल्स ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही हर्ष बेटा ABCD सुना ना A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, and for मटर paneer.